निमाणे इतिहासकारांच्या अथक परिश्रमा उपरांत पणसायमळ हांगाच्या कुशावती पेट्रोगिल्फ गॅलरीक युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेज वळेरेंत सुवात मेळ्ळ्या। पोरण्या गोंयच्या 7 चर्चीक मेळिल्ले सुवाते उपरांत ह्या वळेरेंत सुवात मेळोवपी ही गोंयांतली दुसरी जागा। भरपूर प्रयत्न केले आणि फायनली आमचे गोवा स्टेट आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आणि ASI गोवा सर्कल ASI न्यू दिल्ली आणि युनेस्कोक हांव परबी दिता, कारण दीस वॉज फायनली गिवन अ हेरिटेज टॅग. दे आर मेन्शन्ड ऑन द टेंटेटिव्ह लिस्ट एज वर्ल्ड हेरिटेज सायट. म्हणजे ही जाली आमचे सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज सायट, कित्याक ओल्ड गोवाच्यो 7 चर्चीज ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज सायटान आसा. सो वी गॉट अ सेकंड. सो दीस इज अ बिग ग्रेट न्यूज फॉर गोवन्स, all of us, because now they are now nationally recognized as well, world recognized. So world recognition मेळप very important. And so कोकणातली पेट्रोग्लिफ्स जशी रत्नागिरीची आसात, आमची आसात, आनी अशे जागे मेन्शन केल्ले आसात, विलेजीस जंय पेट्रोग्लिफ्स आसात, दे आर recognized by UNESCO.